नेसाय आयडीसीतले ब्लू ओशन एव्हर एस प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर इन्कम टॅक्साची फाटले 4 दीस जाले धाड चल्ल्या। हे धाडी बाबतीत मोठी गुप्तताय पाळिल्ली। मायणा कुट्टरी पोलीस धाडी वेळार फॅक्टरी भायर तैनात आशिल्ले। इन्कम टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांची फॅक्टरी सयत कंपनीचे ऑफिसांतूय शोध मोहीम जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावित आर्थीक व्यवहारा संबंधी ही धाड घाल्या। फाटले वट्ट 4 दीस ही धाड चालू आसा। हे फॅक्टरीत 140 वयर कामगार आसात। धाडी वेळार अधिकाऱ्यांनी सगळे कामगारांक घरा धाडले। फक्त सुपरवायझर आणि ताचे वेले अधिकारी धाडी वेळार फॅक्टरीत हाजीर आशिल्ले। सूत्रांचे म्हायती प्रमाण एका सुपरवायझराक ताब्यात घेतला। हे कंपनीत 7 पार्टनर आसात। हे 7 जणांची घरां सील करपाची प्रक्रिया चालू आसा म्हणून म्हायती मेळटा। हे कंपनीची बेंगुरातूय सोऱ्याची फॅक्टरी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।